सगळे लोक पळोवन वयता. One main thing is that the infrastructure in our college is very poor. कोणी candidate जो निवडून येतलो might be able to help us in improving the infrastructure of our college. After doing M.Pharm आमकां इंडस्ट्री लेवलाचेर इन प्रायवेट सेक्टर पे खूब कमी आसा. सगळ्यात व्हडलो इशू म्हणजे पणजे हांगा रस्त्यांचो इशू आसा. आमच्या कॉलेजीच कडले रस्ते केन्ना उगडे जाता केन्ना बंद जाता आमकां कांय कळच ना. रातोरात रस्ते नाच जातात, गायब जातात पणजे हांगासरले. Alright, welcome to another special segment with GPA. आणि वी हॅव 4 स्टुडंट्स फ्रॉम फार्मसी कॉलेज आमच्या कडेन हांगा आसा. आनी तांकां हांव विचारपाक सोदता, आतां तुमी स्टुडंट्स आसा फायनल इयराक, करेक्ट? तुमकां हे फाटलीं 5 वर्सां जे तुमी शिकला, तुमकां कितें दिसता एक प्रेसिंग इशू स्टुडंट्सां खातीर कितें चालू आसा? ओके, सो आमी गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीक रिप्रेझेंट करता आणि वन मेन थिंग इज दॅट द इन्फ्रास्ट्रक्चर इन आवर कॉलेज इज व्हेरी पुअर. सो अंदू आमी जे मतदान करता, फ्रॉम दॅट वी एक्सपेक्ट दॅट कोणी कॅन्डिडेट जो निवडून येतलो he or she might be able to help us in improving the infrastructure of our college. सध्या तरी सगळ्यात व्हडलो इशू म्हणजे पणजे हांगा रस्त्यांचो इशू आसा. खंयचे दिसा रस्ते उगडे जाता आनी बंद जाता आमकां केन्ना कांय कळच ना. आतां कितले तेंप जालो आमच्या कॉलेजीच कडले रस्ते केन्ना उगडे जाता केन्ना बंद जाता आमकां कांय कळच ना. रातोरात रस्ते नाच जातात, गायब जातात पणजे हांगासरले. अशें आहा की आतां रस्ते जे आसा ते तुमी खणटा परतूय खणटा. सो म्हाका अशें दिसता की कोण जी ऑथॉरिटी जी मेन रिस्पॉन्सिबल आसा पळय रस्ते खणपाक, तेंच्यांनी अशें एक टायमलायन डिसायड करपाक जाय. बाबा विदीन दीस टायमलायन ह्या रस्त्याचें काम कंप्लीट जावपाकूच जाय. विदीन दीस टायमलायन इतलो जो वर्क घेतला तो कंप्लीट जावपाकूच जाय. अशें जावपाक जायना की तुमी काम स्टार्ट केलें आनी तें केन्ना सोंपता. लोक बाबडे वेट करीत रावता की केन्ना सोंपतलें, स्टील तें सोंपना. तें जावपाक जायना, कारण तितून लोकांक जो आसा पळय तो खूब, कारण लोकांची डेलीची कामांनी तांकां प्रॉब्लेम येता, रस्ते ब्लॉकूच आसता. आनी आतां तर एक्सिडेंट तर इतले वाडल्या गोंयान, सो तेंचेरूय मातसो कंट्रोल आसपाक जाय. म्हाका अशें दिसता पर्सनली की आफ्टर डुईंग M.Pharm आमकां इंडस्ट्री लेवलाचेर इन प्रायवेट सेक्टर पे खूब कमी आसा अशें म्हाका दिसता. सो तो एक थंय एक इन्क्रिमेंट आमकां जाय, सो दॅट अशें न्ही की सगळीं भुरगीं गव्हर्मेंट जॉबाक धांवतलीं, थंय बी आमी हें करतलीं. जॉब्सांचे मातशे इशू आसात थोडे, ते मातशे आसात. गव्हर्मेंट जॉब्सांचे बी अशे खूब इशू आसात. लायक सावथाच्या लोकांक इल्ले कमी जॉब्स मेळटात एज कम्पेर्ड टू नॉर्थाचे लोक, अशें आमकां दिसता. बिकॉज हांव स्वता सावथांतलो, सो हांव जाणा. आनी जे ट्रॅफीक रुल्स आसा पळय ते मातशे म्हणजे पोलीस बीन आसा ते ज्या जाग्यार स्पिडींग खूब आसा पळय थंय पोलीस रावपाकूच जाय. कारण एक्सिडेंट इतले वाडले आनी आतां अशें जाता की एक्सिडेंट जालो काय फर्स्ट थॉट तो वतात, डायरेक्ट वता. अशी आमकां न्यूज मेळत ना की बाबा इंजर जालो किंवा मायनर इंजरीज, अशी ना. एक एक्सिडेंट आयलो काय डायरेक्ट न्यूज आसता की तो डेड म्हणून. सो तें कमी जावपाक जाय. आतां इलेक्शन येता, तुमी जेन्ना वोट करतले, तुमी कितें वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्सन यू आर वोटींग फॉर? आय एम नॉट आस्किंग यू तू कोणाक वोट घालता, बट जो कोण निवडून येतलो तेज्या कडल्यान तुमकां कितें एक एक्सपेक्टेशन आसतली एज अ स्टुडंट, एज अ फ्युचर वर्कर ऑफ आवर सोसायटी? So as I said earlier, कोणूय निवडून येतलो, I expect that he or she may help to improve infrastructures of not only our college but all colleges, government, maybe private, whatever in Goa. हो एक मेन मुद्दा म्हाका दिसता लॅक जाता की तांकां मॉनिटर सारकें करप जायना. इतल्या हितून तुमी कितें केलें, तितल्या हितून कितें केलें, तें मॉनिटरींग जर सारकें आसत जाल्यार विदीन दॅट टायम लिमीट तो वर्क तुमी करून काडपाक शकता. सो तें एक आसपाक जाय, मॉनिटरींग सारकें आसपाक जाय. खूब बरें दिसलां आयकून आमच्या आयज युथा कडल्यान की दे आर सो इनवॉल्वड इन अंडरस्टँडींग द इश्यूज ऑफ द स्टेट. आनी तेणी सारकें पॉयंट केला की आमचे जे बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आमी उलयता व्हडले बिल्डिंग्यो, व्हडले हे ते सगळे उलयता, बट आमचो बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा रस्त्याचो वा उदकाचो आसूं वा लायटीचो आसूं, तो सारको जाग्यार पडोंक जाय. ऑफकोर्स वी आर नॉट सेयींग दॅट थिंग्स हॅव नॉट बीन डन, यू कॅन सी इट, सम थिंग्स हॅव बीन डन, बट जे बेसीक आसा, जे भितुरले रस्ते आसा ते केन्ना सारके जातले, हो आयज जनतेचो प्रश्न आसा. अपेक्षा तशी कांय ना सद्या, बिकॉज आमकां सद्या तरी चिंतपाक सुद्दां टायम मेळना अबावट दीस थिंग्स, इलेक्शन एंड ऑल, बिकॉज आमच्या कॉलेजीचें काम इतलें आसता आमकां. सो अपेक्षा तशी कांय ना आमकां तेंचे कडल्यान, बट जी कोण येता ती बरी उदरगत करपाची गोंयची. आनी सेंट्रलाची इलेक्शन आसा, सो सेंट्रला कडल्यानूय आमकां बरी अशी अपेक्षा आसा की तेणी बरी उदरगत करपा जाय.
as a person who is working right now, for a student I would suggest की I think somewhere इल्लो बारीक टायम तुवें काडचो आनी मातशें खंय तरी गव्हर्नन्सान वा पब्लीक पॉलिटीन मातशें तरी लक्ष दिवचें, बिकॉज दीज आर इश्यूज दॅट आय पर्सनली फील जर तुजे असले भुरगे तुवें जशें आतां पॉयंट आवट केलें खुबशे लोक आज उलयना हेच्या बद्दल, मे बी तेंच्यांनी जर उलयलें जाल्यार आय थिंक दीज इश्यूज कॅन बी सॉल्वड बेटर.